शांतादुर्गा देवीचं जयघोष पारंपरिक विधी आणि भक्तगणांच्या हाजेरीत दिवचलच्या फामात नव्या सोमाराक व्हडा दबाशान सुरुवात जाल्या। नव्या सोमारा निमतान पुराय शहरात भक्तिमय वातावरण फाकला। मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जातली। मार्गशीर्ष म्हयनो तेकलो की नव्या सोमाराची चावल लागता। कित्याक लागून तर मार्गशीर्ष म्हयन्यान आमचे देवीचें आगमन जाल्लें। हांगा देवीचें आगमन जाल्लें सोमारा दिसा। सोमारा देवी हांगासर तान लागली म्हणून ती वाळवंटी नदीर गेली। वाळवंटी नदीर वचून तिणें उदीक पिलें। उदीक पिल्या उपरांत ती हांगा येवन रावली। थंय फळां फुलां झाडां आसलीं। तिका भूक लागली। भुकेक तिणें आवाळे खाल्ले। आवाळे खावन तिणें एक देवी गांवकारांच्या स्वप्नान गेली। स्वप्नान वचून तिणें सांगलें की आपूण हांगासर येवन जाल्यार तेन्ना येवन तुमी आपलो बंदोबस्त करा। तेन्नासून आयज नवो सोमार हो मार्गशीर्ष पवित्र म्हयन्यान आमी मनयता। आज सकाळ पासूनच आतां चार चौगुल्यांचो अभिषेक जालो। अभिषेक जाल्या उपरांत आतां लघुरुद्र जाल्या उपरांत आरती जातल्यो। आरती जाल्या उपरांत आज तर सकाळ अख्खे गोंयचे लोक तशेंच महाराष्ट्रा कर्नाटका हे भावीक लोक आपली वर्सांसून एकदां नवस पळोवपाक हांगासर देवीच्या कानोकोपऱ्यांसून येता। कित्याक तर ही स्वयंभू देवी अशी मस्त गांवकारांनी जी सगळ्यांक पावता तेंचे नवस फेडपाक वर्सांसून लोक सगळे ओटी भरपाक गर्दी जाल्ली आसा। पुराय गोंयभर आनी हेर राज्यांनी फामाद आशिल्ल्या दिवचलच्या नवो सोमार उत्सवाक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्ली आसा। नवो सोमार उत्सवा निमतान पुराय दिवचल शार भक्ती आनी मंगलमय वातावरणांत न्हांवन गेल्ल्याचें दिसून येता। दिवचलची ग्रामदैवत आशिल्ली श्री शांतादुर्गा देवीचो नवो सोमार उत्सव दर वर्सा दिवचले व्हडा भक्तिभावान आनी दबाज्यान मनयतात। गांवकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळांत देवस्थान समिती आनी ग्रामस्थ गांवकर मंडळ ट्रस्टा वतीन हो उत्सव मनयतात। जाल्यार भितरली पेठेंतल्या श्री मठ मंदिरांत गुरुफंड ट्रस्ट आनी भायली पेठ बाजारकर धाजाण मंडळा वतीन हो उत्सव मनयतात। नवो सोमार उत्सवा निमतान दिवचले वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यावळी सयत सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें आसा। रातच्या साधारण 10 वरांचेर परंपरे प्रमाण देवीची पालखी वाजयत गाजयत देवळा भायर काडटकीच उपरांत गायनाच्यो मैफिली रंगतल्यो। श्री शांतादुर्गा मंदिर, श्री रवळनाथ मंदिर, श्री मठ मंदिर आनी गुरुफंड ट्रस्ट सभाघर मेळून 4 कडेन गायनाच्या मैफिलींचें आयोजन केल्लें आसा। हातूंत नामनेचे गायक कलाकार आपले गायन सादर करतले। ताका लागून रातभर दिवचल शारांत सुरांचो पावस पडटलो असो अदमास आसा। नवो सोमार निमतान दिवचल शारांत खेळणी, खाजे, मिठाय, कपडे आनी हेर वेगवेगळ्या वस्तूंची व्हडली फेरी भरिल्ली आसा। फूल विक्रेत्यांचो धंदोय तेजीत आशिल्ल्याचें दिसून येता। नवो सोमार उत्सवा निमतान सोमारा सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवीचें दर्शन घेवपाक खातीर शारा कडेन वळटाना दिसून येतालीं। दनपार जातकीच भाविकांच्या संख्येत वाड जातली आनी राती भाविकांची प्रचंड गर्दी जातली असो अदमास आसा। मंगळारा सकाळी परंपरे प्रमाण पालखी मंदिरांत येतकीच ह्या फामाद नवो सोमार उत्सवाची सांगता जातली। अंदू ह्या उत्सवाक दर वर्सा प्रमाण हजारांनी भावीक हजेरी लायतले असो अदमास आसा। हो नवो सोमार उत्सव सुरळीतपणान साजरो जावचो देखून प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।